हो सरकार येतकर जे ऑनगोईंग वर्क्स आशिल्ले तातूंत मेजर रोड आशिल्लो इज द हायवे एक्सपान्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम पत्रादेवी अप टू बांबोलीम जो तांचो पॅकेज 1 आनी पॅकेज 2 आसा थंय वी आर हॅविंग आमच्या लोकांक हू आर टेनंट्स ऑर हू आर क्लेमिंग टू बी टेनंट्स इन द प्रॉपर्टीज ऑर कोमुनिदाद ऑर प्रायवेट लँड. The issue of acquisition not being clear, our people have been continuously having grievances for the last 1.5 year. ताज्या खातीर आमी सगळो इशू आनी प्रोसेस त्या खातीर अनलेस वी हॅड अ प्रॉपर कन्क्लुजन वी हॅड आस्क्ड फॉर टायम. ताज्या खातीर ही आज मिटींग मागयलो. तातूंत नॅशनल हायवे रेवन्यू डिपार्टमेंट हे सगळे जे विशय आशिल्ले ते आज घेवपाचो आशिल्लो. जातून बाबूचो विशय आशिल्लो पेडण्याचो, म्हजो विशय आशिल्लो पर्वरीचो, जंय आमचे शेतकरी जे इतली वर्सां टेनंट म्हणून आसात थंय maybe the cases are running in various courts, but as per policies in the past we have ensured that the owner and the tenant, whether it's Kumudad or private, and the tenant gets settled together when it comes to acquisition processes. Unfortunately ह्या processan the SLAO concerned started looking only at one way. तातून ते खूपशे विषय जावंक लागले पेडण्या आणि पर्वरी. आज आम्ही रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आणि PWD बरोबर बसून we have asked them to get a solution out where the affected tenants or people are compensated duly along with the owner of the property. तातूंतल्यान जे बारीक लोक आसा तांकांय कंपेन्सेशन मेळपाक जाय आनी ओनर आसा ताका ओनराकूय कंपेन्सेशन मेळुनी. सो वेदर द केस लायज इन द कोर्ट और वेदर द केस इज द नेम इज फिगरिंग ऑन फॉर्म 1 and 14 जशें पास्टान जशें केला प्रोसेस फॉलो केला तसोच हो फॉलो करून तांकां सगळ्यांक न्याय मेळचो म्हणून आज मिटींग मागयल्या. वी हॅव गिवन देम 7 days बिफोर द फोर्थ टू कम विथ अ सोल्युशन सो दॅट वेन द अवॉर्ड इज बीइंग डन it is done justified and people who need to get it get compensated. During the code we have already had the State Disaster Management Authority planning meeting which comes under Revenue Department. CM is the chairman, I am the vice chairman, and they meeting in Maharashtra all issues right from wildfire, floods, highway nalas, je issues concern asa flooding to disasters which have been in the past or which can be expected. ताज्या खातीर मशिनरी गियर अप करपाक जे जाय इन्क्लुडींग कमांड कंट्रोल रूम्स आय थिंक ऑलरेडी थिंग्स हॅव स्टार्टेड फंक्शनिंग. कोडा खातीर ज्यो गजाल्यो मातश्यो उरिल्ल्यो त्यो 27 तारखेच्यान इमिजिएटली स्टार्ट जाल्ल्यो आसा. पयर कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर सावथा कडेन ह्यो विशय उलोवन तांकांय वी हॅव आस्क्ड देम टू एन्श्युअर दॅट इमिजिएट थिंग्स आर लुक्ड एट स्पेशली एरियाज लायक काणकोण विच आर फ्लड प्रोन एरियाज बाकीचे ज्यो एरियाज आसा त्यो पळोवन नेसेसरी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक नॉट पोस्ट. So ताज्या खातीर I think the machinery, although it comes under revenue department, all concerned departments have been given time-bound jobs to complete, whether it's PWD or other WRD and other departments and fire department. And म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी we will ensure that during monsoon such issues will not crop up. Each case to case. There's a land acquisition process. कसो MOPA was given by the old acquisition process of 1894. कदंबा आमचे तुझे कोंकण रेल्वे ऑल्सो वॉज गिवन बाय द ओल्ड. आता तुका प्रोक्युरमेंट पॉलिसी आल्या. प्रोक्युरमेंट पॉलिसी प्रमाणे ईच रेट इज डिफायन्ड एंड कंपेन्सेशन हॅज चेंज्ड एंड कंपेन्सेशन पॉलिसी ऑल्सो हॅज चेंज. सो ते वाडिल्ल्या खातीर तुका आज ओनर सुद्धा सायन मारून दिता. टेनंटा शिवाय ओनर काय करूंक शकना विच एप्लायज इन एनी अदर पर्टिक्युलर पार्ट. आज जी मिटींग जाल्या त्या मिटिंगा भितर अशें ठरलां की लँड एक्विजिशन जे प्रोसिजर चालू केला PWD आणि जे हायवेचे जे कोणाक हें जाला रस्त्याचो अडथळो जाला ती एक्वायर जी करतात तेजे भितर जो लँड एक्विजिशन जो ऑफिसर आहा तो हॅरेसमेंट करपाक लागला, लोकांक त्रास करपाक लागला. जे 1 and 14 जो उतारो आहा तेजेर ऑनर आनी टेनंट आनी मुणकार अशीं नांवां आसतात. हो तांकां कांय दिनासतना खाली ऑनराकच आहात पळय ताका पयशे दिवपाक पळयता आनी ते कायद्यान बसना म्हणटा. म्हणून ही खास हांवें मिटींग आपयलेली आज. कारण एअरपोर्टा खातीर गव्हर्मेंटान जागो एक्वायर केल्या, दोगांकय रायट मेळ्ळा, टेनंटाकूय आनी ऑनराकूय. कोंकण रेल्वेनूय एक्वायर केली सेंट्रलांतल्यान, दोगांकय रायट मेळ्ळे, दोगांकय पयशे मेळ्ळे आनी हांगाच कित्याक मेळना काय म्हणून हेजेर डिस्कशन जातालें. आनी आतां तेंच्यांनी खास मिटींग घेवन तो प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून सांगता. आनी हेणें तो लँड एक्विजिशन ऑफिसर सुद्दां थंय आमच्या सायटीर गेल्लो. थंय लोकांक वॉर्निंग दिवप, दादागिरीन उलोवप, तुमी चड उलयल्यार भितर उडयतालो म्हणप असो आवाज करपाक लागलो थंय. आनी खंय तरी ऑनराकूच दिवप पयशे आनी दुसऱ्याक दिनासतना दवरप. म्हणून तांकां रायट तेंचो मेळचो. कारण हे समज सगळ्यांक समज इनवॉल्व करून घेयना तो रस्तो हायवे जावूं शकना. पत्रादेवी टू तुझे कोलवाळे टू पर्वरी
जमनीचो विशय मेजर आशिल्लो. पॅकेज 1 सेटल जाल्लें आसा आनी तो जमनी विशय सुटला. पॅकेज 2 जो लँड एक्विजिशन जें आसा तेजे खातीर आमी मिटींग घेतलेली आनी सेटलमेंट ऑफिसर आसुल्ले, कलेक्टर आसुल्ले, रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहनबाब खंवटे आसुल्लो, डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर आनी तेजे वाठारांत चड जमीन येता तेजे मतदारसंघात आनी ते निर्णय घेतला 114चेर जेंची जमीन रस्त्याक गेल्या, जेंची घरां डेमोलिश करची पडटा. पॅकेज 1 आसा तें थोडें सेटलमेंट जालां आनी बाकीचें जें आसा 114चेर ओनर, टॅलंट आनी कॅरेटेकर आसा. ते प्रमाणे आमी आज ठरयलां सगळ्यांक जे पयशे आसा जो व्हॅल्यू सरकार दिता तो व्हॅल्यू सगळ्यां कडेन पावचो. समज त्या 114चेर 10 जाण लागल्या, ओनर, टॅलंट, कॅरेटेकर, तर 10 जाणांक जे एमावंट आसा तो वचचो जाय आनी 10 जाणांनी ते आपले हिस्से कितले येता ते त्यांनी डिस्ट्रिब्यूट करपाक, तेंच्यानी डिस्ट्रिब्यूट करपाक. समज तेंचे भितर खुपसांव आसा जाल्यार ते आमी कोर्टाक डेपोजीट करतले हो निर्णय घेतलेलो आसा.